गोयच्या एसटी समाजाक 2027च्या विधानसभा वेंचणुके पयलीं राजकीय आरक्षण मेळटलें अशी गवाय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिली। एसटी आरक्षणा खातीर आपूण स्वता फुडाकार घेतलो। केंद्राकडेन फाटपुरवण चालू आसा अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। गोमंतक टीव्हीच्या एडिटर्स टेक ह्या कार्यावळीत संपादक संचालक राजू नायक हांणी राजकीय आरक्षणाचेर मुख्यमंत्र्याची मुलाखत घेतली। मुर्डी खांडेपारच्या लोकांनी जनसुनावणेत बांदाक खर विरोध करून लेगीत अखेर उदकास्त्रोत खात्यान जमाव बंदीचो आदेश दिवन सर्वेक्षणाक सुरवात केल्या। थळाव्या लोकांनी फोंडेचो आमदार आनी कृषी मंत्री रवी नायक हाची भेट घेतली। बंदारो घाल्यार हुंवार येवपाची शक्यताय आसा, तशेंच ताच्या वेवसायाचेर हावळ येतली अशें थळाव्यांनी सांगलें। उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी उदकास्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारा कडेन भासाभास करून ह्या प्रश्नाचो सुटावो करतलो अशें आश्वासन ह्या वेळार मंत्री रवी नायक हांणी दिलें। अंदू वर्साक पावसाच्या उणावाक लागून वातावरणात बदल पळोवपाक मेळटात। जर ह्या वर्सात जाय तसो पावस पडलो ना तर फुडें कशी कितें परिस्थिती निर्माण जावं येता काय असो प्रश्न पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार हांणी उपरासला। शुक्रारा राती रेश मागोश किल्ल्याकडेन पार्क केल्ल्या एका पर्यटकाच्या गाडयेक अचकीत उजान पेट घेतलो, मात हो उजो लागपा फाटलें कारण कळुना। ह्या घडणुकेक लागून सुमार 25 लाख रुपयांचें लुकसाण जालां। हाचो फुडलो तपास चालू आसा। भारताचे चुकीच्या पद्धतीन चित्र दाखयल्ल्यान नॅशनल फिशर वर्कर्स फोरमान केंद्र सरकाराचो निषेध केलो। केंद्रान पास केल्ले रानजीव संरक्षण, रान संवर्धन कायदो तशेंच कोस्टल एका क्लचर बिल सैम राखपाक न्हय जाल्यार सैम काबार करपाक गोयच्या सरकारानूय सागरमाला प्रकल्पा वरवीं नुस्तेकारांक काबार करपाचो डाव रचला असो आरोपूय नॅशनल फिशर वर्कर्स फोरमाचो फुडारी ओलांसियो सिमोयशान केला। दिवचल मुळगावात बिबट्याची घडणूक ताजी असताना
70 मालातल्या भुईपाल चेकपोस्टा लागसार आशिल्ल्या धाकटू विठू दवणे हाच्या गोठ्यात बांदून दवरिल्ल्या एका वासराक बिबट्यान मारून उडयलें आनी 2 दीस पयलीं जाल्ल्या वासराचेर हल्लो केलो. वाळपय रान खात्याक कागाळ केल्या उपरांत थळावो ह्या वाठारांत बिबट्याक धरपा खातीर पिंजरो बसयला. सुण्यांच्या हल्ल्यात जखमी जाल्ल्या मेरवाच्या पाडकाक कांय तरणाट्यांनी जीवदान दिलें. कांय तरणाटे वाळपय रेडी घाटींतल्यान वताले तेन्ना कांय सुणी मेरवाच्या पाडकाचेर हल्लो करतना दिश्टी पडलीं. ह्या तरणाट्यांनी सुण्याक धांवडावन घालून मेरवाच्या पाडकाक वाटयलें. उपरांत तांणी रान खात्याक हे विशीं कळीत केलें. सुण्यांच्या हल्ल्यात जखमी जाल्ल्या मेरवाच्या पाडकाक जनावरांच्या हॉस्पिटलांत व्हरून ताचेर उपचार केले. कायसुले पोरसकडे वाठारांत संरक्षण वण्टीच्या बांदकामाचो शुभारंभ आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी केलो. तशेंच ब्राह्मणी देवळाचे बेगोबेग सोबितीकरण करतलो अशें आश्वासन आर्लेकरान दिलें. हे वेळार सरपंच निशा हळदणकर, उपसरपंच, पंच आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. दिव्यांग भुरग्यांनी तयार केल्ल्या राखयांच्या प्रदर्शनाक दिवचले उपाट प्रतिसाद मेळटा. दिवचलच्या केशव सेवा साधना ह्या विशेष शाळेत शिकपी दिव्यांग भुरग्यांनी ह्यो राखयो तयार केल्यात. अंदू 10,000 परस चड राखयो तयार केल्यात आनी वेगवेगळ्या शाळांनी तांचे प्रदर्शन आयोजीत करतले अशी माहिती मेळ्ळ्या. श्रावण महिन्या निमतान सध्या दिवचलचो बाजार फुलांनी फुलपाक लागला. श्रावण महिन्या सयत चवथी मेरेन फुलांक तेजी येतली देखून फुलां विक्रेत्यांच्या तोंडाचेर हांसो फाकला. फुलाक मागणी आसली आनी अच्छे दिन आयले तरी अजून तरी फुलांचे मोल स्थिर आसात.
फोंडेच्या उणीर वाठारांत माती घेवन वचपी ट्रक अचकीत रोमलो। भर पावसात ह्या रस्त्यार उदक भरता, देखून उदकाक वाट मेकळी करून दिवपा खातीर नव्यान बांदिल्ल्या गटाराची लादी कोसळून ट्रक सोमतोच मातयेंत रोमलो। सरकार तशेंच भौशीक बांदकाम खात्याची ही हलगर्जीपणा म्हणून थळाव्यांचो आरोप आसा। एसटी आणि एससी मतदारसंघ राखीव करपाक केंद्र सरकारान न्हयकार दिला। 2026च्या जनगणने उपरांत फेररचना जातली, ताचे उपरांत मतदारसंघ राखीव जातले अशें केंद्रान कळीत केलां। केंद्राच्या ह्या निर्णयाचेर उटा संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप, उटाचो सरचिटणीस दुर्गादास गावडे, आमदार विरेश बोरकार हांणी नाराजी उक्तायल्या। हो विशय लावन धरतले आनी मतदारसंघाक राखीवता मेळोवन घेतले अशें मत ह्या मानेस्तांनी व्यक्त केलां। शुक्रारा दनपारां पर्वरी पुलिसांनी बेकायदेशीर क्रिकेट सट्ट्याचेर धाड घालून 12 जाणांक अटक केल्या। लॅपटॉप, रावटर आनी मोबायल धरून 2 लाखांचो म्हालूय जप्त केलो। हाचो फुडलो तपास सुरू आसा। तिसवाडी दोंगरे वाठारांत मसणबुये वयल्यान वाद पेटलो आनी तो वाद बंदुकीचो फारपेट जाय मेरेन पावलो। आक्षी पुलिसांनी फारपेट करपी पीटर वाज ह्या 71 वर्सां पिरायेच्या जाणट्याक अटक केल्या। ह्या घडणुकेंत कोणाकूच दुखापत जावं ना। गोंयांत ई-सिगरेट ट्रेंड तरणाट्यांक विळखो घालपाक लागला। दिवचले शांतादुर्गा हायस्कुलांत बिरेस्तारा जाल्ल्या पेपर स्प्रे घडणुकेंत एक विद्यार्थ्या कडेन 2 ई-सिगरेट मेळ्ळ्यात। हाचे वयल्यान ई-सिगरेटाचें व्यसन गांवांतल्या शाळांतल्या विद्यार्थ्यां मेरेन लेगीत पावपाक लागलां, हें स्पश्ट जाता।
दिवचलच्या शांतादुर्गा हायर सेकंडरीतल्या पेपर स्प्रे प्रकरणात 5 विद्यार्थ्यांक निलंबित केल्यात. तातूंत एक चली विद्यार्थिनीचोय आस्पाव आसा. शुक्रारा शिक्षण खात्याचे उपसंचालक पुलीस आणि व्यवस्थापन मंडळाच्या जोड बसकेत हो निर्णय जालो. या प्रकरणाची चौकशी पुराय जाल्या उपरांत फुडली कारवाय करतले. धारगळ शिरगल वाठारांत 10,80,000 खर्च करून गटर आणि पेवर्सच्या कामाचो शुभारंभ थळावो आमदार प्रवीण आल्लेकारान केलो. ह्या वेळार पंच नानू हरमळकार आणि हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. वास्को पुलिसांनी मोबाईल चोरी प्रकरणात सावियो फर्नांडिस आणि नेल्सन आल्मेदा ह्या दोगा दुबावितांक अटक केल्या. मोबाईल विकते घेवपाचे नाटक करून ह्या दुबावितांनी सुमार 28,000चे 2 मोबाईल चोरी केल्ल्याचे कळटा. चोरी प्रकरणाची ही सगळी घडणूक दुकानाच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद जाल्ली. देखून पुलिसांनी तांकां सोदून काडून तांचे आड गुन्यांव नोंद केला. हाचो फुडलो तपास चालू आसा. मायणा कुडतरीच्या शेतकारांनी शेनवारा हाणी खुरिसाचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले. हजारांनी क्रिस्तांव भावांनी शेताकडल्या खुर्साक भेट दिली. सैम हो देवान मनशाक दिल्ली देणगी. देखून सैमाचे रक्षण करप दर एकल्याचे काम म्हणून सैमाक समर्पित करीत हे फेस्त मनयतात अशें मायणा कुडतरीचो शेतकार लॉरेन्स बरेटोन सांगले. ह्या फेस्ताक हजारांनी लोकांनी वांटो घेवन कांय गोड पदार्थाचे वांटप केले. साळावले धरणार तिरंग्याचे लायटिंग पळोवपाक वचपी पर्यटकांची मोठी गैरसोय जाता. धरणाचेर वचपी मुखेल रस्त्याचेर काळखाचे साम्राज्य. ट्रॅफिकूय हाताळपाकूय सारखे जमना.
शुक्रारा राती रेश मागोश किल्ल्याकडेन पार्क केल्ल्या एका पर्यटकाच्या गाडयेक अचकीत उजान पेट घेतलो. मात हो उजो लागपा फाटलें कारण कळुना. ह्या घडणुकेक लागून सुमार 25 लाख रुपयांचे लुकसाण जालां. फुडलो तपास चालू आसा. दिवचल खण ब्लॉका खातीर घेतिल्ली जनसुनावणी बेकायदेशीर आसा असो आरोप पर्यावरण मोगी रमेश गांवस आनी स्वप्नेश शेर्लेकर हांणी केला. फाटल्या शुक्रारा 11 ऑगस्टाक जाल्ली ही जनसुनावणी रद्द करून परत जनसुनावणी घेवची अशी मागणी पर्यावरण मोग्यांनी केल्या. नाजाल्यार कोर्टात वतले अशी शिटकावणी पर्यावरण मोग्यांनी दिल्या. संतुलित आहार, प्राणायाम, ध्यान धारणा हेच म्हज्या फिटनेसाचे गुपीत अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी गोमंतक टीव्हीच्या एडिटर्स टेक या कार्यावळीत संचालक संपादक राजू नायक हांणी घेतिल्ल्या मुलाखतीत दिल्या. निरोगी जीण मेळोवपा खातीर स्वताच्या भलायकेची कुयदाद घेवप गरजेचें आसा अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. एमपीएचे विस्तारीकरण फक्त कोळसो येरादारी खातीर जातलो हो चुकीचो समज. सगळ्यांत पयलीं ह्या परताच्या विस्तारीकरणाचो उपेग गोंयच्या मायनिंग ओराच्या निर्याती खातीर जातलो. त्या शिवाय फिशिंग हार्बर पर्यटन नदरेंतल्यान ह्या बर्ताचो उपेग जातलो अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. ते गोमंतक टीव्हीच्या एडिटर्स टेक कार्यावळीत संचालक संपादक राजू नायक हांणी घेतिल्ल्या मुलाखतीत उलयताले. गोंयांत 15 दिसां परस चड अंतर उपरांत आता पावस परत सक्रिय जाला. सक्रिय जाल्ल्या पावसाच्या फाटभुंयेर पणजी वेधशाळेन शेनवारा येलो अलर्ट जारी केला. जाल्यार 25 ऑगस्ट मेरेन गोंयांत पावस शिडशिडटलो असो हवामान अहवालांत म्हणलां. अरबी दर्याक उण्या दाबाचो पट्टो तयार जाल्ल्या खातीर पावस सक्रिय जाला अशें अहवालांत कळीत केला. ह्या काळात दर्या खवदळिल्लो आसतलो. ताका लागून रापणकारांनी नुस्तेमारी खातीर दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी पणजी वेधशाळेन दिल्या.